पार्टी कॅन्डिडेट कसे दिसतात? पावलं बोललो थँक्यू या या मॅडम ओके मॅडम हां तुकाळशी तुम्ही जिंकलेल्या आणि बरे मार्जिनान जिंकलेल्या ती सांगू पयले स्वागत हांव सगळे आमच्या कोर्टाली कॉन्स्टिट्युन्सी जे आमचे वोटर आसा ताका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे सगळे जे आमचे गांव सरपंच पंच तशें आमचे गांवचे लोक ते वोटर जो इतलो आमकां तेणें तेंको दिलो आनी आयज दाखोवन दिलें. आयजूच न्हू इतली वर्सां हांव तुका सदांच सांगता 1991 पासून आयज पासून म्हाका इतलो लोकांनी सपोर्ट केलो आसा. आयज मेर्सियान वास हे आमचे ZP परत रिएलेक्ट जाला. लास्ट टायम 2022 ते बाय इलेक्शनाक वरले तेन्नाय तेणें भरपूर लीड काडलेली आनी आतांय लोकांनी आमकां भरपूर लीड दिल्या आनी ह्यो हांव लोकांचो उपकार केन्ना विसरूंक शकचो ना. आतांय म्हाका आनीक ताकद येयली ह्या लोकांक जें कितें आमकां लोकांक दाखोवपाक जाय काम करून दिवपाक जाय हेंवूय आतां नेटान काम सुरू जातलें कितें कोर्टालें कॉन्स्टिट्युन्सीन कित्याक लोकांन आमचें काम पळयलां आनी हें काम पडोवनूच हे इतले वोटांनी आमकां निवडून हाडलेलें आसा. कित्याक इतले वर्सां जेन्ना आमी इतली स्वस्थता घडली कित्याक लागून की आमच्या लोकांक बारीक लोकांची समाजाक आमकां कितें तरी पावचें हाका लागून हांवें घडलेलें आसा आनी हाकाच लागून म्हाका दिसता आमच्या लोक आमच्या फाटल्यान रावला. आनीक हांव चड उलयना. जाय ती एलिगेशनां आमची घातली जेन्ना एलिगेशनां जाय ती जाली पूण तरी आसतना हांवें कोणाक एज अ लेडी जे काँग्रेसाचे आहले आमी कांयच म्हणोंक ना आमी फक्त ओगी रावले. जाय ती एलिगेशनां गायली. आयज पासून जे कोण लिडर आसा कोण ते आमचे जंगल म्हणटा न्हू ते आसा न्हू ते जाय ते उलयले. हेका हांव केन्ना दितलो 2027 हांव जबाब दितलो. जे कितें ताजी फायल आसा न्हू ती हांव तेन्ना ते उक्ती करतलो. जी फायल आसा जी त्या टायमार उक्ती करतलो. जाय ती एलिगेशनां म्हजेर घातली. ते उच्चे बडे कोण सेंड्रा जे आशिल्ले तेणें सांगले जी ZP फंड 5 crores येता म्हणून हांव ताका विचारपाक सोदता. ताका मिसगायड केले. हे अजून जे कोण लिडर आहाय ते अजून पंच जावना ना सरपंच देखून जावना हे ताका मिसगायड करपाक लागले. मिसगायड कितें केले हेणें मिसगायड केला हाका 5 crores मेळटा म्हणून हांव म्हणटा काँग्रेसाचे दोन कितलेशे ZP मेंबर आसा ते कडेन विचारचे बाबा ते 5 crores मेळता मेळना ते तुमकां सारखे जबाब दितले. हे एलिगेशनां नाक जाल्ली एलिगेशनां घालचे न्हू. आनी आमचे कोर्टाली जेन्ना आमचे MBR तो रोड आसा तेजेरूय इलेक्शन जालें. हांव कोर्टाली MLA आसा जे मेरेन आमचे कोर्टाली केलोसी MBR रोड आसा ताचे ते म्हणपाक लागले एक्सटेंशन जातली. हांव आसतना हांव केन्नाच करपाक दिवपा ना कित्याक हांव लोकांचे बरो आसतलो. नाका जाली एलिगेशनां गायनाका. आतां ऑलरेडी आमचो तो रोड डायवर्ट जालो आसा. वेन्ना इंडस्ट्री इस्टेलांत वयता पयलीं आमकां जायते लोकांक त्रास जाताले एक्सिडेंट बी जायते जाताले पूण आतां हेजेर फुडें जावचें ना. हांव MLA आसूं पासून हें केन्ना करपाक दिवपाचो ना. आनी हांव आनीक पाट सगल्यांक तुमकां मिडियाक तशेंच आमचे कोर्टाली कॉन्स्टिट्युन्सी काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. कित्याक ताणें हांव भरपूर आमकां मेर्सियानाक वोट दिवन हांवें निवडून हाडलो आसता. हांव ताका लागून सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. मॅडम सरांनी खूप शिवलेले तुमचे कितें म्हणणे? पयले सुवातेर हांव सगल्यांक थँक्यू म्हणून सोदता कित्याक आयज म्हजे बराबर सगळीं रावलीं. आमचो MLA रावलो म्हजे बराबर जायते हार्डवर्क केलें तेणें. प्लस आमची सरपंच सगळे पंचायती सरपंच केलोसी सरपंच कांचावली सरपंच मागीर आमचो बोगमोलाचो सरपंच तेच भशेन आमचे हे आनी कोर्टाली पंचायत सगळे सरपंच प्लस पंचायत सगळीं म्हजे बरोबर रावली. एकल्याक हांव थँक्यू म्हणून सोदता. आयज ती बरोबर म्हजी नाहली जाल्यार आयज हांव हें काम करूं पावचें नासलें. म्हाका हार्डवर्क करूं पडटालें. म्हाका आमी जायते डोर टू डोर कंपेनींग करता सो म्हाजी सगळीं म्हजे बराबर रावलीं. आनी जे कितली आमी एकवटान बराबर रावन काम करता न्हू तें आयज हें दिश्टी पडलें आसा. आनी हांव लोकांकूय सगळ्यांक एकल्याक वोटरांक थँक्यू म्हणून सोदता. आयज वोटर म्हजे बरो नासले जाल्यार आयज हांव ही विक्ट्री जावची नासली. आमी सदांच आमची क्रेडीट आमी लोकांक दिताय आमच्या वोटरांक दिताय. म्हाका बसता आसतना पासून म्हाका वोटराचे डिसिजनाचेर आनी लोकांचे कोर्टाली नागरिकाचे हेजेरूच लेडिसाचे हेजेरूच हांव मुखार सीट बसलोलें.
तेच भशेन म्हाका आनी मुखारूय बी लोकां बरोबर रावन हें काम करपा जाय. जें कितें म्हाका 3 वर्सां काम केलां तें काम चोवन आयज म्हाका लोकांनी आयज इलेक्ट करून हाडला न्ही जाल्यार आनी 5 वर्सां कितें करपाक जाय न्ही तें डबल हांव करून दाखयतलें. कित्याक आमकां ती काम करपाची उमेद आसा. आमी जाल तेंचो तेशी कोन्न ग्रावंड फुटसान आमी कामूच करपाक सोदताय. लोकांक आमी जातीले दाखोवपाक सोदताय की आमी काम करूंक शकताय. ग्रावंड लेवलाचेर सान काम करतले मनशाक निवडून हाडीत जाल्यार तांकां लोकांची हें बरी हें मेवता. कित्याक कंपेनींग कोता आसतना जाय जाणांगे प्रॉब्लम्स आयकोन गेले, जाय जाणांनी लोकांनी सांगलां तुमी बरी काम करताय मुखार वसाय. आनी आयज म्हाका हो हें मेवलो जें कितें आमी काम करताले तेचो म्हाका आयज फळ मेवलो. सो हांव सगळे लोकांक आमच्या गांवच्या आख्खे लोकांक 5 पंचायतीच्या वोटर्सांक आनी सगळे आमचे सरपंचायची सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज तेंचे वरवीं आयज हांव इतली फुडें पावलें आनी ही काम हांव करूंक शकता. आनी जी कितें काम आसा न्ही हांव स्वता तुमची करून दाखयतलें. जे कितें हांवें केल्लें ती हांवें पयलीं ऑलरेडी म्हजो रिपोर्ट कार्ड दिल्लें आसा तुमकां. म्हाका अशें आश्वासन दिवपा नाका की काम कोतलें जी केलें तें हांव दाखयतलें मुगेलें आनी फुडेंय बी हांव तेंच कोत्तलें. हांव पयलीं काम कोत्तलें आनी लोकां फुडें वयतलें. सो बेश्टी काम करनासतना लोकां फुडें वचपूय सारकें जायना. आनी लोकांनी आयज म्हाका प्रूफ केलें की सेकंड टायमूय म्हाका चान्स दिलो की हांव मुखार आनी काम करूंक शकता. म्हाका ती कॅपेसिटी आहा. आनी आयज हांव काम केलां कित्याक लागून केलां म्हाका म्हजे बारा आमचो MLA आसा बराबर, आमचो सरपंच सगळे आसा आमचे बराबर, आमचो लोक आसा बराबर. आमी सगळीं मेळोन काम करीत जाल्यार कामां बरी जाताय. एक एकट्यान सेपरेट रावन ती कामां कशीच जायना. खंयच्यान तरी कितें तरी हें येता. सो हांव मागता लोकां कडेन सगळ्यां कडेन हात जोडून मागता जशी तुमी म्हाका सपोर्ट केला तेच भशेन म्हाका कामूय केन्ना घेता तेन्ना तुमी म्हाजे बरोबर रावाय. तुमची कितें काम आहाय ती घेवन येयाय. आमी काम करपाकूच हें जाल्लीं आसा. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा.